सुभाष शिरोडकर काँग्रेसींतल्यान भाजपात कित्याक गेलो? 70 कोटींच्या जमीन वेव्हाराक लागून अशें सगळेच जाण उलोवपाक लागल्यात. पूण शिरोडकराचे म्हणणे प्रमाण तशें कांयच ना. जमीन संपादना खातीर अर्ज केल्लो 2011 वर्सा आनी ताका ती कोर्टान गेल्या उपरांतूच मेळिल्ली. जमीन संपादना खातीर ताणें स्वताचेच दुडू वापरिल्ले, सुभाष म्हणटा. 1,04,000 स्क्वेअर मिटरांची ताची जमीन, वट्ट 70 कोटी रुपया तिचें मोल. हेच जमनीच्या वेव्हारांक लागून सुभाष भाजपात गेलो अशें लोक उलयतात. आदलो आमदार महादेव नायकान जमीन घेतली ती म्हजी राजकी दबाव हाडपा खातीर, सुभाष शिरोडकराचें म्हणणें. भाजपात गेले उपरांत पयलेच खेपे शिरोडकार पत्रकारां मुखार उलयलो. पत्रकार परिशदेंत ताचे वांगडा ताचेच बराबर भाजपवासी जाल्लो दयानंद सोपटे, भाजप प्रदेश अध्यक्ष विनय तेंडुलकार आनी वीज मंत्री निलेश काब्राल हजर आसले. He is not a land deal. He is my rightful money. The rightful money by law. 2003 हांवें शिरोडेच्या जमीनदाराकडे उतर करून तांणी ती जमीन कोणा तरी विकपाची आशिल्ली. हांवें 2003 एग्रीमेंट केलो, म्हजे कडेन जे जमता ते थोडे पयशे दिले. तांच्यान म्हजे संबंध बरे आशिल्ले म्हणून ते जवळ जवळ 3 वर्सां ते एग्रीमेंट कंटिन्यू. 2006 हांवें बँक ऑफ इंडिया पेंजीम ब्रँच हांचे कडल्यान लोन घेतलें. One manager by name Jones, he helped me a lot. आणि ताचे कडल्यान लोन घेवन हांवें ती जमनीचें डील फायनल केलें. 2006 फायनल केले नंतर 2010-11 जेन्ना म्हाका पयशांची अडचण जाली म्हजे कॅम्पसा खातीर, एज्युकेशन कॅम्पसा खातीर, तेन्ना एक प्लॉट हांवें विकपाक सुरवात केली. जेन्ना प्लॉट विकपाक सुरवात केली 5 लाख 7 लाख 10 लाख तशें केलें, तेन्ना महादेव नायक थंय MLA आशिल्लो. ताणें विचार केलो आसतलो की सुभाष शिरोडकर कडेन पयशे आयले जर जायत जाल्यार आपल्याक तो परत डोईजर जातलो पॉलिटिकली ऑल्सो. आनी म्हणून ताणें इमिजिएटली 2012 लँड एक्विजिशन प्रोसेस सुरू केलो. 1 इंच सुद्दां जमीन म्हाका न दवरता. ही जमीन सोडली जर जायत जाल्यार सुभाष शिरोडकराच्या फॅमिली कडेन आनी 1 इंच सुद्दां जमीन ना. 2013 पासून जानेवारी ते 2015-16 पर्यंत हो सगळो प्रोसेस जातालो. 2015 लँड एक्विजिशन एवॉर्ड डेप्युटी कलेक्टरान फायनल केलें. एवॉर्ड मदीं फायनल जायनाशिल्लें म्हणून हांव कोर्टान गेलो. कोर्टांतल्यान म्हाका ऑर्डर मेळ्ळी आनी सरकाराक ताकीद दिली कोर्टान की 15 दिसां भितर कितें सांगात अशें म्हणून. इन द मीन वायल 2017 इलेक्शन जायना फुडें हांव माननीय मुख्यमंत्री पर्याय मेळ्ळो की अशें आसा, म्हाका परत कोर्टान वचपाचें ना. कारण एवॉर्ड जालें 2015. 2016 I was high and dry. My institutions were suffering. My whole family was suffering. But एवॉर्ड जे जालें, एवॉर्ड जाल्या नंतर जमीन ताब्यात घेतली आनी मागीर नंतर म्हाका हांवें ज्या प्रमाणे बांदणी केले त्या प्रमाणे म्हाका 7 years 7 installments. म्हाका दिसना की गोंया भितर कोणालें एक्विजिशन प्रोसेस आज पर्यंत जाला जर जाय ताणें 7 वर्सांचे पासेस दाखयले आसतले. प्लस आय हॅव सरेंडर माय लँड इंटरेस्ट. तुम्ही सहज कल्पना करात की 50 कोटीचेर सुभाष शिरोडकराक कितले इंटरेस्ट मिळू शकता आशिल्लो. So for the record, how much did you buy the land for, and finally, how much are you getting? How much money are you getting for it right now? You see, for the record, 1,84,000 square meters. Okay. आता I know you want to compare. Yeah. आता म्हजी समजा बापायन जर मेशिल्ली ती म्हाका फ्री आयली आनी एज पर द न्यू एक्ट सपोज I am eligible to get at the rate of 3,000 because the law says that a prevailing sale deed in that locality of a 2 or 3 kilometers I am bound to get by 3. There you cannot say that it will be free. You have got it zero at the rate of 0, Right. isn't it? Yeah. So the law provides for the protection of the landlords. So how Or much? I got 70 crores. Out of that, I think 7 crores are going to other landlords. Oh. Now I got only 7.98. Out of that 98 has gone for tax. That's the first installment. First installment. I got only 7 crores. Now all that 9.78. Now all that 9 has gone for education, I tell you. मनोहर पर्रीकार सरकार चलोवपाक सक्षम आसा आनी तोच आमचो फुडारी हाचो पुनरुच्चार निलेश काब्रालान केलो. Our BJP leader is Mr. Manohar Parrikar. If somebody is making statements, when he is making statements, it is for him to clarify. Why should I ask about your clarification? So he might be see, even if we are cabinet colleagues, they may have different views. They are not from the same party. So you mean to say I should go on clarifying his views? I don't have to, because it's not a government statement. It's a statement of his personal interest. So I am talking about the BJP party, and the BJP party has a leader. It is not like what he said. He talked about Congress will never have a leader.
We have a leader in Manohar Parrikar, and he will always be our leader. I am telling you very categorically, Mr. Manohar Parrikar is our leader. He is still there with us as a leader. So whether the question of leadership becomes, you ask the Congress who is the leader now. व्हिडिओ पत्रकार विराज कामती बरोबर आमचो मुख्य बातमीदार ग्लेन कॉस्ता.